बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, पुनर्जिवंतपण आणि जिवीत जावन आसात आमच्या भावार्थाची स्वता. तर आमी जेजूचेरूच भावार्थ दवरपाची गरज आसा. ह्या सासणीक जिवीत आमी भोगचे खातीर जेजू आमकां सगळ्या तरेच्या बांदपासांतली मेकळी करूंक सोदता. तर आमच्या जिवितांतले वायट पयस करूंक आनी तशेंच भूक आनी पिडेक आड झुजूंक ह्या मिसाक भेटेंत बळ मागुया. मोगाल भयणी बाबनो, प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतारांत आसात आनी हो आयतार आमकां जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हें सोत दाखोवळ करता. आयच्या दिसा आमच्या जिवितान पुनर्जिवनपणाक आनी जिवितान सोत मानूंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. कांय पावटी आमच्या जिवितान कोणाचें मरण आयलां त्या वेळार आमी देवाचेर शिणल्यांत आसतली पुनर्जिवनपणांत आमी सोत मानूंक नासतले. ताच्या जिविताक आमी वेंक मारूंक नासतलो. हे सगल्या पातकांची दूख धरून देवाची एकाकलुती कुलो मारून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार तूं आमची काकलत करूंक आमची पातकां मोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. उदेक करून आपणा पासत माग म्हणल्यार जी पिडेंत आसात, हॉस्पिटलान कश्टवतात तांचोय उगडास आमी ह्या मिसांत करुया. ओ मोर देवा आमच्या मोगाल बापा, लासाराक मन्नांतलो जागोवच्या आदीं तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विस्वास धरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवनपणाक ह्या पास्का सुमयार सोपुन्नायेंत वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकांच्या फोंडांत कुसलोल्यांक सोडूंक दोयेलायन पावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवड चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचे फोंड उगडूंक वेता. तुमकां म्हजे पोरचे तुमच्या फोंडांतली उठूंक आनी इस्रायलाच्या देशांत नव्यान पावूंक वेता. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडटलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां उठयतलो म्हजे पोरचे, तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो
आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी पोतून तुमच्या काशा देसांत हांव तुमकां शांतीन रावूंक दितलो. आनी हांवें सोर्बेस्परान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गमतलें. खूद सोर्बेस्पो देव अशें उलयता. देवाचें उतरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. सगळीं म्हणुया. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. कोल कोल कोंडांत पडला तुका उलो मात्ता. तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोवें. म्हणून परमेस्वरा आमी बोसतांव तुका. परमेस्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन म्हजो ओतमो रावता. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. केन्ना फातोड पावत राखणो आशेवन रावता. त्यावून म्हजो ओतमो दोनयाक आवडून रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडेर आमचो विस्वास सगलो परमेश्वराचेर. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट तारोनाची बोती. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतली ताच्या अपराध्यांतलो निवाचाक तोच एकलो. जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूट तारोनाची बोती. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कुडीच्या बंदवण्या प्रमाणे चलतात ती देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या बंदवण्या प्रमाणे न्हय. तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोदें लेगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला, त्याच देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो जिवन केला, तोच तुमचे सवें जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवन करतलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. शुभ वर्तमान माशेलाम आसा चितान आयकुचें. सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. जुबाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. तो मारये आनी ताची भयणी मार्ता बराबर बेतानिया गांवांत रावतालो. ही मारयेन सोम्याच्या पोरमाळाच्या तेलान माखलोलो आनी ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुसलोले. तिचो भाव लाजार बरो नासलोलो देखून भयणीन जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या. ताचे वरवीं देवाच्या पुताक
मोहिमा मेळूंक जाय. मार्था तिची भयण मार्था आनी लाजार हाचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली. तरी आसलो तेच वाटेर सुवातेर जेजून आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनी एक पाट जुदियांत वचुया. शिसांनी जबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पोरयान जुदेव तुका पात्रांव करताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजून परतिपाल केलो, एका दिसा 12 तास आसात की ना? दिसाचो चलतात ताचे पांय आडलो नात, कित्याक तो ह्या संवसाराचो उजवाड देखता. पूण कोण रातचो चलता जाल्यार ताचे पांय आड्डोतात, कित्याक ताका उजवाड ना. अशें उलय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेता. शेसांनी ताका म्हणलें, सोमया, तो न्हिदला जाल्यार बरें जातलें. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेची विसवाची खबर सांगता म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां सारकें सांगलें, लाजार मेलो, आनी हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जायात, कित्याक आतां तुमचो विस्वास खोट जातलो. पूण तांगेर वचुया. जोळटो म्हणलोलो तोमास आपल्या वांगड्या शिसांक म्हणलें, आमी वचुया, ताच्या बरोबर आमी मरुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजराक पोळांत घाल्यार 4 दीस जाल्ले. बेतानिया जेरुसल्याक लागींच आसलें, सुमार 3 किलोमिटराची वाट. आनी जायते जुदेव मार्थाक आनी मारयेक ताच्या बाबा पासत पाचारूंक आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका वेंग मारली, पूण मारिया घरांत बसून आसलेली. मार्थान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलोलो. पूण आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्थान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जिवोन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका परतिपाळ केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सास्तांक मरचो ना. हें तूं स्वत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारान येवचो आसा तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव स्वत मानतां. अशें म्हणटूच ती आपले भयणीक आपोवंक गेली आनी तिका लू म्हणलें, गुरुजी हांगा आसा आनी तुका सोदता. हें आयकून ती रोखडीच उठली आनी ताची सोशी गेली. जेजून आजुनी ग्रामांत पावंक नासलो, पूण मार्था ताका मेळ्ळोली थंयच आसलो. तिका घरांत बुजवण दितालो तो जुदेव लोक मारिया बेगीनच उठ्ठा आनी भायर वेता तें पळोवन ती फोंडा सोशी रडूंक वेता म्हूण चिंतून ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू थंय आसलो थंय पावतच ताका पळोवन मारियान ताचे पांय पडली. तिणें म्हणलें, सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलोलो. मारिया आनी ताचे सांगाती आयिल्लो तो जुदेव लोक रडटाले ते पळोवन जेजू भोव खोतीपोरीत जालो आनी आपुणूच सगलो थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? ताणें ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात हो ताचो कितलो मोग करी. पूण ताचे भितरल्यान थोड्यांनी म्हणलें, ताच्या कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताका हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासो. तेन्ना नव्यान कोटीचो हुस्कार काडून जेजू समाधीशी गेलो आनी थंय एक दोल आसली आनी ताचे तोंडेर एक फातर आडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्या भयणीन मार्थान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाल्यात, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा देखतली म्हूण हांव तुका सांगूंक ना. म्हणटच ताणें फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकोलें देखून तुजे उपकार आठवयता. म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणा आसलो, पूण हांगा आसतोल्या पासत तुवें म्हाका धाडलें म्हूण ताणें स्वत मानचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशें म्हणलें, लाजार भायर सर. मेल्लो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय पाळयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलोलें.
जेसून ताका सांगले, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयिल्ले जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. प्रदेशा भयणी बाबनो, ह्या प्राचीन काळांत आमी आसात आनी दर एक आयतार आमकां जेजू वेगवेगळे सुवातेंचेर दिश्टी पडटा. पयल्या आयताराक आमी जेजू आपल्या ताळण्यांचेर जैत बरोवंक एका दोंगरार दिश्टी पडलो. दुसऱ्या आयताराक जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन आपलें रूप बदलून ताणें थंय आपलें प्रदर्शन केलें. तिसऱ्या आयताराक जेजू सामारात्यान वस्तुरे लागीं भासाभास करून हांव जिविताचें उदक हें सोत परगट करता. चवथ्या आयताराक जेजू एका आरेन दवरलेल्या मनशाक बरो करता. आनी आयज पांचव्या आयताराक जेजू लाजार ह्या आपल्या इश्टाक परतून पुनर्जीवनपण आनी जिवीत वासायता तें सोत आमी पळयतात. प्रदेशा भयणी बाबनो, एक पावटी एका जर्मनी ह्या देशांत एक कुटुंब आसलोलो. दोग जाणां घोव बायलां. दोगांय क्रिस्तांव आसलोलीं, पूण क्रिस्तांव धर्म आपल्या जिवितांत जिये नासलोलीं. म्हणल्यार मिसाक वचनासलोलीं, तेस करिनासलोलीं, मागणें करिनासलोलीं, वा खंयच्याच साक्रामेंतान वांटो घेनासलीं. आनी ह्याच वातावरणांत जियेत आसतना आपल्या जिवितांत गूल आसलोलीं. तांच्या जिवितांत देवान तांकां एक भुरगें फावो केलें लोकनीक जिवितांत. आनी ह्या भुरग्याक तांच्यांनी बावतेज दिलो आनी ताचो ती चड मोग करी. मोगा परस चड ताका मोग दी. आनी ह्या भुरग्याक ती वाडयता आसतना आवचेचोच ह्या भुरग्याक एक दुयेंस सांपडलें. आनी दुयेंस मारेकार दुयेंस. तांच्यांनी जाय तो इलाज घेतलो, जायते प्रयत्न केले ताका वाचोवंक, पूण हें भुरगें वाचोंक ना. ह्या संवसारांत तें वंतोल्लें. आतां ह्या वेळार ही कुटुंब, हें घोव आनी बायल रागार जालीं कोणाचेर? देवाचेर. वाय डीड गॉड हॅड टू डू दॅट? आनी हें वचोन गांवच्या पादिगाराक ती वचोन भेटलीं आनी ताका तिणें प्रश्न केलो, फादर, तूं म्हणटाय न्हू देव आमचो मोग कोत्ता, जाल्यार ह्या भुरग्याक देवान कित्याक व्हेलें? ओ वाय डीड गॉड हॅड टू डू दॅट? आनी ह्या वेळार ह्या याज्ञिकान तांकां म्हणलें, गॉड स्टील लव्स यू ऑल. देव तुमचो आजुनूय मोग कोत्ता. तुमच्या ह्या दुखान पासून देव तुमच्या सांगाता आसा. पूण ही कुटुंब आयकोंक तांकां आगोड लागली. पूण त्याच वेळार ह्या याज्ञिकान तांकां आनी एक घडणी सांगली. ती अशी, ताणें सांगलें, पळयात, एक गवळी आसलोलो आनी ह्या गवळ्यान आपल्या शेळयांक वा आपल्या मेंढरांक एक जेवण तयार केलें. आनी जेवण तयार करतूच एके वाटेन दवरलें आनी ती सगळीं दुसरे वाटेंत आसलोलीं. आतां जेवणाक आपयता आसतना ह्या गवळ्यान तांकां सगल्यांक आपयलीं, एका तरेन आवाज काडून सगल्यांक आपयलीं. पूण ही मेंढरां थंयच रावन भियेल्लीं कशीं थंय एका सुवातेर रावलीं. आतां ह्या वेळार हो मेंढरो कितें करतलो? हो गवळी कितें करतलो काय? तो गेलो आनी तांच्या मदलें एकलें ल्हान जें मेंढरू आसलोलें ताका घेवन, आपले विंगेन घेवन त्या खांदावळीन वा थंय जेवण आसलोलें ते सुवातेर ताणें व्हरून दवरलें. आनी हें भुरगें जें ल्हान आसलोलें तें जेवण खावपाक लागलें. आतां हें पळोवन जीं दुसरीं आसलोलीं तीं ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तें जेवण जेवंक लागलीं. प्रतीक्षा भयणी बाबनो, हो याज्ञीक सांगोंक सोदतालो तो म्हणल्यार हें, तुमच्या भुरग्याक देवान आपूण मोग कोत्ता म्हूण आपणा सोशी आपोवन व्हेला. आयज तें ताच्या गोपान स्वर्गार आसा आनी तो तुमकां एक तेक दिवंक सोदता, वो एक परतून आपणाशी आपयता. कारण तुमी ह्या बोरमाश्यान जिवंक आयज विसरलीं, पूण तुमकां परतून तो बाप तुमकां आपले विंगेन आपोवंक सोदता. प्रतीक्षा भयणी बाबनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशेंच घडटा. ज्या वेळार आमचो मोगाचो कोण ना जाता त्या वेळार आमकां दूख जाता, आमकां बोरवास उणो जाता. जेजू खऱ्यांनीच, ओ बाप खऱ्यांनीच आमचो मोग कोत्ता काय? द क्वेश्चन अबाउट सफरींग, वाय डज वी सफर? हे क्वेश्चनाचेर आमी जायते फावटी प्रश्न आमकां मेळना. आमच्या जिवितांत प्रश्न कित्याक? आमच्या जिवितांत कोटी दुखी कित्याक? पूण देव आमच्या ह्या कोटी दुखींत, ह्या दुखाच्या वेळार पासून आमचो मोग कोत्ता. आनी त्या पासून आयची वाचपां जर आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार आमकां आदाराची जातात. आयचें पयलें वाचप आमकां इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप, जंय
हो प्रवादी देवाचें उतर दिवन तांकां म्हणटा पुनर्जीवनपणाची खात्री तुमकां आसा, कारण ही पोरसां देवाचेर आड वेताली, पूण तरी पूण देव तांकां परतून आपयतालो, आपलो मोग दितालो, आनी आयज तो तांकां पुनर्जीवनपण आसा म्हूण हें सोद दाखोवन कोत्ता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां भाग्यवन पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां अशें म्हणटा, देवान जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो. त्या देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड कोत्ता. एके तरेन मरणांत आमचो शेवट जायना, पूण मरण आमकां नवें जिवीत पुनर्जीवनपणाची भासावणी हो बरयणार आमकां उगडास कोत्ता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत लांबदेक शुभ वर्तमान तें, पूण तरी पूण व्हडांतलें व्हड शिकोवण आयज जेजू दिवंक सोदता. प्रितीच्या भयणी बाबनो, दुसरे शुभ वर्तमानांनी आमी जेजूच्या मिलाग्रींची खबर आयकतात, पूण जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 7 खुणां मिलाग्री म्हण अशें मेवनात. दोज आर सायन्स म्हणल्यार कितें? मॅनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, वो देवाचें रूप दाखोवंक ह्यो खुणां जेजू वापरता. आनी आयज जी खुणां कोत्ता ती जावन आसा 7वी. इट्स अ 7th सायन वे जीजस आयज मिलाग करून एक खुणां करून एके तरेन मरणाचेर जोयत आसा म्हूण हें सोद तांकां दाखोवन कोत्ता. प्रितीच्या भयणी बाबनो, ह्या वाचपाक जर आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार जायतें आसा, पूण आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा ह्या पुनर्जीवनपणाचेर आनी जिविताचेर नियाळ कोत्ता आसतना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी व्हरुया. पयले सुवातेर आमचो कोण मोत्ता त्या वेळार आमी दुखी जातात. आमी कोश्टांत आसात वो दुखीन आसतात त्या वेळार आमी निराशीपणान जियेतात. आमकां दिसता देव आमच्या सांगाता ना, गॉड इज नॉट विथ अस, हें आमकां दिसता, पूण खऱ्यांनीच देव आमच्या सांगाता ना गाय. देव आमच्या सांगाता आसा. ही सोद आयची घोडणी दाखोवन कोत्ता. प्रितीच्या भयणी बाबनो, जेजून 2 दिसां आदीं थंय वचूंक जातालें आनी लाजराक वाचोवंक जातालो, पूण तरी पूण जेजू 2 दीस फाटीं रावता. कित्याक गाय? देवाची मोहिमा तो दाखोवंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू शो देम दॅट गॉड इज पावरफूल. आनी त्या पासून जेन्ना दोगांय मारता आनी मारी म्हणटा, सायबा तूं हिंगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोचसो नासलोलो, एके तरेन आपणाचे उद्गार ती उल्लासतात. आमी जायते फावटी तेंच कोत्तात. आमच्या जिवितांत आमचो कोण मोगाचो ह्या संवसार सोडून गेल्यार आमी रडटात, आमी दुखी जातात. पूण तोच सर्गींचो बाप आनी जेजू आयज आमकां उगडास करून म्हणटा, आपूण तुमच्या सांगाता आसा. तर हें सोत आमच्या दर एकल्याच्या काळजा मनांत आमी रिगोवया. आमचो बाप, आमचो जेजू आमचो मोग कोत्ता. आमच्या दुखा वेळार, आमच्या कोश्टा वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. दुसरे सुवातेर आयज जेजू लाजाराक म्हणटा, लाजार भायर सर. ही गिव्स अ कमांड. आयज हो कमांड आमकांय दर एकल्याक जेजू दिता. नांवान उलो करून म्हणटा, भायर सर. कितें हिंचो भायर सर? आयज आमी फोंडान नात, वी आर नॉट इन अ फोंडान आमी नाय, पूण तरी पूण आमी कसले फोंडांत आसात गाय? आयज आमी पातकांच्या फोंडांत आसतलीं. आयज जायतीं आमी पातकां कोत्तात, पूण ह्या पातकांत आमी थंयच रावंक सोदतात. आयज कोण एकलो सोरो पियेता जाल्यार सोरोच पिवंक आसा, ड्रग्स घेता जाल्यार ड्रग्सूच घेवन जियेता आसतलो. जर कुडीची पातकां कोत्ता जाल्यार कुडीची पातकांच करून जियेता आसतलो. हो दुसरो राग बोगसोणे दिनासतना असल्या पातकांनी आमी आयज जियेतात. आनी जेजू आयज आमकां उलो करून म्हणटा, भायर सोरात. प्रितीच्या भयणी बाबनो, हो प्राचीन काळ आमकां कुरपेचो काळ, कारण आमचें जिवीत आमी देवाक भेटोवंक जाय. अदीक तरेन ह्या पातकांच्या फोंडांतली आमी भायर सरूंक जाय. ते पासत जायते जाण म्हणटात, कुमसार आनी कित्याक जावंक जाय? बोगोर बोगोर आमी तींच पातकां कोत्तात. पूण आमी एक नियाळ करुया. आमी बरीं ना जाल्यार बोगोर बोगोर आमी दोतोराशी धांवतात. एकदांच बरो ना जाल्यार वर्साक एकूच फावटी आमी दोतोराशी वचनात. पूण जेतले फावटी आमच्या जिवितांत आमी बरीं ना जातात ते वेळार आमी दोतोराशी वेतात. तेच भाशेन कुमसार आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी पातकां कोत्तात, पातकांत आमी पडटात, तितले फावटी आमी कुमसाराक वचूंक गरज. हे पासत कुमसार जावंक जाल्यार ह्या प्राचीन काळांत बरें कुमसार करुया, जिविताची नवसोन्नी करुया. आनी तिसरे सुवातेर ही आयची घोडी आमकां दिसत मरण आमकां येना म्हूण, पूण आमी बारीक नियाळ केल्यार लाजाराक जेजून पुनर्जीवन केलो आनी जिवीत दिलें, पूण लाजार पोत्तून मेलो. तेच भाशेन मरण हें सोत आमकां दर एकल्याक थावें. डेथ इज सर्टन. आनी हें आमकां सोत
सगल्यांक तावी आसूंकूच जाय. कारण ह्या संवसारान जायते फावटी आमी जियेत आसतना आमी जिवन रावतात की मरण म्हाका येवचें ना. आनी आमचें जिवीत जायते फावटी गोरवान भरून आडगां करून दुसऱ्यांक दुखोवन आमी जिवीत जियेतात. आयज देव म्हाका आनी तुका उलो करून म्हणटा, मरण सगल्यांक आसा, पूण हे मरणान फावो ते परी आमी तयार रावंक जाय. बरें जिवीत आमी जिवंक जाय. ते पासून आमची उतरां कोन्यो दुसऱ्यांक दुखयतात जाल्यार आमी ती बंद करुया. बरें जिवीत आमी जिवुया. दुसऱ्यांक मरण दितात तसलें न्हय, पूण दुसऱ्यांक जिवीत दितात तसलें. थोड्याच वेळान जेजू ह्या अल्तारार येतलो. ताणें लाजाराक पोंडांतलो भायर काडलो, ताका पुनर्जीवन आनी जिवीत भासायलें. आमकांय तो तेंच जिवीत भासायता. ह्याच कृपेंत ह्याच बळान आमचें जिवीत ह्या प्राचीत काळान ताका भेटोवंक आदार आनी कृपा मागून घेवुया. सोगलीं विरावुया आनी आमचो बाबा त्रिएक देवाचेर उच्चारून बाराबोर म्हणुया. सोत मानता देवा, स्वर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेत समावलो, आकबार मरी थंय सोलमलो, कोस ताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, स्वर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या वेव्हारांतल्यान परजेचो भावार जिवो दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन भुकेल्यांचे आनी पिडेवंतांचे परिस्थितीन सुदारप हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सेंट विन्सेंट दे पॉल संस्था आनी हेरां उदेशी जायतोच भुकेक पिडे आड वावर चालू आसा. हो सगलो बरो वावर करतल्यांचेर बापाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमची भुरगीं आनी तरणाटीं जीं परिक्षा दिवची आसात तांणी मेहनतीन शिकूंक आनी समाजाचे सेवेक वावरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. बोदयाल बापा, काय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान तुज्या पुतांत आमकां पुनर्जीवनपण आनी जिवीत बासायलां. ह्या स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत ताऱ्यार घालूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमच्या दाटान दोस्ती रुपा, आमच्या दाटान दोस्ती रुपा,
दिसा आमची कालची चोऱ्या रूपा आमची कालची चोऱ्या रूपा मोठ्या भाव भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या नेके शुभेच्छा गावा सर्वेस्वर मान घेऊ. स्वर्गींच्या बापा लाजराक आनी ताच्या भयणांनी तुज्या पुताक आपल्या घराक केल्ल्या स्वागता परस सोड ताका मानवलें तांचो बाबार्थ आनी मोग. आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक बाबार्थांत आनी मोगान बोपलोलें ही आमची देणी तूं बोलेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जावं दी. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निठीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टाक लाजरा पासत रोडलो पूण तो सासणाचो देव देखून ताणें ताका मेलेल्यांतलो जिवंत केलो. तशेंच आमा सोमेस्तांची दया करूंक ह्या पवित्र गोटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार स्वर्गार तुजे मुखार संतोसून खालतेपणी तुका पोन्नी पाठ करता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मारून आमी मुरगोटून तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशीन गोश्ट मरून सोसूंक पेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें पारवतलें. हे मोज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया तुझ्या कुसानी बोलो जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार घेवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर बेस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोनी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाचे माई सांगाती सांजुसे तिचो पोती भाग्योन धर्मदूतां सांजुसे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपोत बेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सास्ताच्या सास्तांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तुवें करून ह्या जिवितांत सोबस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर देश घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Soy prítimo bosta, tu devaci rasa.
आमचे दादूसपण आनंदानी व्हरते पण सोय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा 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 चिव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या खासा तोडकोऱ्या मोनान गोची प्रीती एकामेकाची चिव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या खासा तोडकोऱ्या मोनान गोची प्रीती एकामेकाची सोय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग बसता तुय देवाची रासा Sugulin grawie. Pracuja. Somia Jezu Chrysta, somie skaldzancia wzwondara, Betania wodsun, ani Lazara dziwo korun, Martacia ani Mariucie kalis, tuwen uteraworty asun tusan bolli. आमच्या आदोर दिसाच्या पास्काच्या जेवणात आमकां तुज्या जिवान भोवच्याक आनी तुज्या दुलोप काळजाची गोडसाण चाखूंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवन देवाचो पूत आमचे भितर येताय म्हूण आमकां भोगूं दी. आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावचे वेळी तुका रोप रोप पळोवंक खंयचेय रचनी वर्णी नजो तसलो संतोष भोगूंक स्वर्गार आमकां पावय. तो जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्तांक
Sorvespot तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आणि सोर पदवेदा दिव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Aicolia utracia uswaran Sausarata mi vosumsai Civitacia undia posna Sausarata mi vosumsai Ekamokana ni bavarta Saudas kori Kristau saucia Sasracia civita partir Tuam ca samaldor dunia Ekamogana ni pavarta Saudas kori Kristau saucia Sasracia civita